जाल्यार इतली तुम्ही थंयसर 80 लाख आणि हांगा तुम्ही 9 लाख स्क्वेअर मीटर जागो जो घेतल्यात तुम्ही दारगळे आणि पेडण्यान, आणि आता तुम्ही एंटरटेनमेंट सिटी करपाक सोदता. एंटरटेनमेंट सिटी म्हटल्यार कितें? तुमच्या बाबू सोपटे म्हणटा की आमी मोपा एअरपोर्ट जाल्या उपरांत हांगा एंटरटेनमेंट सिटी आसा पळय, टुरिझम डेस्टिनेशन जातल्यान हांगा लोक येतले म्हणून. हांव बाबूक सांगपाक सोदता, हांव बाबूक आनी सोपटेक दोगांकूय सांगपाक सोदता, तुमचो जो टुरिझम मास्टर प्लॅन जो तुम्ही केला डिपार्टमेंटान, सोपटेक वाचपाक कळटा म्हाका खबर ना, पूण सोपटेक सांगपाक सोदता मातसो तुजो टुरिझम मास्टर प्लॅन ओपन कर. तुज्याच सरकारान एका भायल्या कंपनीक करपाक दिल्लो, तेंच्यांनी 4 लाख स्क्वेअर मीटर मोपा एअरपोर्टाचेर एंटरटेनमेंट सिटीक दवरला, सीन सिटीक दवरला, कॅसिनो, तुझे क्लब आणि प्रॉस्टिट्यूशन सगळें करपाक तुम्ही दवरलेलो आसा. गरीब लोकांचो जागो घेवन थंय आपणाक जाय ती डेव्हलपमेंटा करपाची आनी रियल इस्टेट बिझनेस करपाचे, ह्याच ह्या दोगांय आमदारांचे काम जाल्ले आसा. एंटरटेनमेंट सिटीच्या नांवान तुम्ही थंयसर सेक्स, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन सगळें चालू करतले. फाल्यां आमच्या गांवांतल्या बायलांचे, चेडवांचे सेफ्टीचे कितें? सोपटे जीटीडीसीचो चेअरमॅन आसा, सोपटेन आन्सर करपाचे की गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर त्यांनी कितल्या गोंयकारांची आयज डेव्हलपमेंट केल्ले आसा, कितल्या गोंयकारांचे एम्पावरमेंट केल्ले आसा आनी कितल्या भायल्या लोकांचे एम्पावरमेंट केल्ले आसा. हॉटेल इंडस्ट्री आज सगळी भायल्या लोकांक गेल्ली आसा. हॉटेल टुरिझम बिझनेस म्हणटा तो सगळो भायल्या लोकांक गेल्लो आसा. जाल्यार ह्या सोपटेन कितल्या मांद्र्याच्याच लोकांचे सांगपाचे तुम्ही, कितल्या मांद्र्याच्या लोकांक त्यांनी जीटीडीसीच्या अंडर त्याने लोकांचे लायफ सेव्ह केला, लोकांक एम्पावर केला, लोकांचे लायव्हलीहूड त्यांनी सेव्ह केला, हे त्यांनी सांगपाचे. एव्हरी टाइम ते लोकांक एम्पावरमेंट, लोकांक एम्प्लॉयमेंट, लोकांक रोजगार करून पिशान काडटा. आयज पेडण्यान अशी परिस्थिती आसा, लोकांकडे रावपाक घर ना, लोकांक रावपाक जागो ना, 100 स्क्वेअर मीटर प्लॉट ना लोकांकडे. जाल्यार तुम्ही रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची जमीन आसा 1,64,000 स्क्वेअर मीटर, ह्या जमनीन तुम्ही कितलेशे 100 स्क्वेअर मीटराचे 1000 तरी प्लॉट तुम्ही करपाक शकता. 1000 प्लॉट करून तुम्ही ह्या गोंयकारांक, जे आमचे नीज गोंयकार पेडण्या मतदार संघाचे आसा, मांद्र्या मतदार संघाचे आसा, ह्या लोकांचो सर्वे करून बीपीएल जे लोक बिलो पॉवर्टी लायन येता, जेंका रावपाक घर ना, तेंका तुम्ही ते प्लॉट करून कित्याक दिना? तेंका थंय घरां कित्याक दिना? कलंगूट सगळे भायल्या लोकांचे आसा, अंजुना सगळे भायल्या लोकांचे आसा, जे जे टुरिझम स्पॉट आसा ते सगळे भायल्या. मोर्जे तुम्ही पळयला, मोर्जेत मतदार संघ सोपटे व्हडले उलयता, तुझ्या मोर्जेन युवराज सिंग हे ते सगळ्यांनी व्हडले डोंगर कापून काबार केल्लो आसा गांव. मोसुंडेन व्हरतलो लोकांक जाल्यार रस्तो ना, आनी मोसुंडे लोकांक ना. लोकांक जळयतले जाल्यार थंय जागो उरलेलो ना मोर्जेन, जाल्यार हो सोपटे कसल्या डेव्हलपमेंटाचे गजाली आयज सांगता. हे तेंच्यांनी क्लियर करचें. ग्रामसभेन तेंच्यांनी पयली पंचायतीन ग्रामसभा एक घेवची, लोकांकडे प्रोजेक्ट डिस्कस करचो, ब्लू प्रिंट दिवची की कितले तुमचे एंटरटेनमेंट सिटीन, एंटरटेनमेंट विलेज जो म्हणटा पळय त्या विलेजान कितें कितें येतले प्रोजेक्ट, गोंयकाराक कितें आसतले. कित्याक तुमी म्हटला तो प्रायव्हेट पीपी मॉडेल येतलो, पब्लीक प्रायव्हेट मॉडेल येतलो, म्हटल्यार तुम्ही भायल्या पार्टीक तो चलोवपाक दितलो आनी गव्हर्नमेंट फक्त मलाई कितें खावपाक जाय तो गव्हर्नमेंटाकूय येवपाची ना, आमदारांक वयतली, जशी एव्हरी टायम वयता. आता थंय गार्डन जे जाल्ले आसा मोर्जे वयताना, त्या गार्डनान जी शॉपां जाल्या ती कोणाकडे आसा? गोंयकारांकडे आहा का भायल्यांकडे आहा? हे सोपटेन मातशें आमकां सांगचे. हे लोकांकडे वयच्या आधी सोपटे जेन्ना काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेल्लो तेन्ना पासून त्यांनी सेम केल्ले. तेन्ना पासून तो बिझनेस ट्रिपीक म्हणून गेलो, लोकांक विचारच्या आधी गेलो. आतांय तुम्ही लोकांक विचारच्या आधी जे पेडण्यान प्रोजेक्ट हाडटा, तुम्ही पेडणेकारांक रस्त्यार हाडपाचो तुम्ही निश्चय केला काय? बाबू मडगांव रावता, तेका फरक पडना हांगा कितें चलता ते. त्यांनी पेडण्या मतदारसंघ तर विकलोलो, आतां सोपटे तयार जाला. जीटीडीसीच्या अंडर त्यांनी कितल्या बायलांक, आमची जी बायलां आसात गांवांत, त्यांचे कितल्या बायलांक त्यांनी एम्पावरमेंट केला, कितल्या बायलांक त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट दिला. काय तुम्ही 1000 रुपया 1500 आणि बर्थडेक गर्दी करतात आणि बायलांक आमच्या लाचार करून दवरला पळय, हेचेर ह्या सोपटेन फिगर दिवचो. कितल्या बायलांक तिने एम्पावर केला, कितल्या बायलांक बिझनेस दिला आणि कितल्या मांद्रेकारांक, मांद्रेचे जे मतदारसंघाचे भुरगे आसात, तरणाट्या जाणटे आसा, कोणी आसूं, त्या लोकलांक त्यांनी बिझनेस केला आणि जीटीडीसीच्या अंडर वयर काढला. हो रिपोर्ट तेंच्यांनी दिवचो. तुम्ही एव्हरी टाइम येतात, व्हडली व्हडली तुम्ही भाशणां करतात आणि पेडण्या काबार करून उडयले आणि पेडण्या तुमकां इजी मेळ्ळा. पेडण्याच्या मतदारसंघाच्या लोकांक आणि ह्या मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक एक आवाहन करता की तुम्ही जर ह्या पॉलिटिशियनांच्या, राजकारण्यांच्या जर भाशणांत जर तुम्ही पिशे जायशात जाल्यार मोपा जशी हालत जाल्या लोकांची, तशीच हालत तुमची जातली. मांद्रे ऑलरेडी जाल्ली, व्हडलें काय उरलेलें ना. एकूच तेंका तालुका आयतो मेळ्ळा. आमी स्वाभिमानी पेडणेकार आमकां म्हणटा जाल्यार तो स्वाभिमान आमी दवरपाक जाय. हो स्वाभिमान जर आमी भायर काडिना न्हू जाल्यार हे आमकां रस्त्यार हाडटले आनी हाडटलेच.
बाबू आपल्या चेड्याच्या लग्नाक 12,000 लोकांक जर आपयता, आमकां 120 लोकांक आपोवपाक आनी तांकां जेवण घालपाक कापासतात ना. आमकां आमचें एम्पॉवरमेंट तेंच्यांनी करूंक ना. ह्या सगळ्या प्रश्नांचेर बाबून आनी सोपटेन आन्सर करचो. हे फक्त लोकांक सांगपाक सोदता, हे फक्त रियल इस्टेट ओपन करपाची ही एक कॉन्स्पिरसी आसा. म्हटल्यार कितें, आयज ते एंटरटेनमेंट सिटी येतली म्हणून जे सांगता, एंटरटेनमेंट सिटी जेन्ना ते येतली म्हणून सांगता तेन्ना त्याच्या सायडीक जे जमनी आसा पळय त्याच्या वयलो जो रियल इस्टेट प्रायजीस आसा ते रियल इस्टेट प्रायजीस वयर येतले. आनी ह्या सगळ्यांनी जागो घेतलेलो आसा. भितरलो एक म्हणटा तो एमजीपीचो लिडर जी दारोलकर. आयज तोय फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो आनी म्हणटलो आमकां एंटरटेनमेंट विलेज नाका. बेश्टे नांवांक फक्त बोवाळ घालतले. जी दारोलकर पासून सेम करतलो. हे रियल इस्टेट एजंट आयज मांद्रेन राजकारणी जाल्ले आसा आनी राजकारण करता. गोंयच्यो जमनी विकतात भायल्यांक आनी लोकांक 500 रुपया 1000 रुपया व्हरून भीक दितात. जशी एंटरटेनमेंट विलेज येयली की ऑटोमॅटिक रियल इस्टेट ओपन जातली, जाग्याची प्रायझी वाडटले आनी हेंकां पयशे कमोवपाक मेळटले इलेक्शनाक आनी हेच पयशे हाडून तुमकां दितले आनी तुमकां रस्त्यार हाडटले. दुसरें कांयच करपाचें ना. तो जीत जावं, सोपटे जावं, पार्सेकर जावं, कोणूय जावं, हेंची व्हडली व्हडली हॉटेलां आसा, व्हडले व्हडले प्लॉट्स आसा, व्हडले व्हडले बंगले आसा आनी हांगा पेडणेकार सादें फाल्यां जेवण कितें जेवतले पळय हेचो सुद्दां लोकांक प्रश्न पडलेलो आसा. आपल्या भुरग्याक स्कुलाक घालपाचें काय ना हो प्रश्न पडलेलो.